माझे इतलेंच म्हणणें आसा, ह्या देवी आशिर्वादान आनी ज्या महाजनांनी जो म्हाजेर आनी ह्या आमच्या कमिटीचेर जो विश्वास दाखयलो, आमी गेले 2 टर्माक इलेक्शन केल्लें आनी ह्या टर्माक सगळे महाजनां थ्रू एक डिसिजन जाली की ह्या पावटी आमी इलेक्शनाक वचचे न्ही, ग्रुपिजम करचो न्ही आनी सगळ्यांनी एकटेन जावन बरें करून हे देवस्थानाचे बरें करून देवस्थान आमचे मुखार व्हरचें सगळी आसते सगळ्याच्या सहकार्यान आमचे भितर जी म्हागेली कमिटी आहा, म्हाजे बरोबर आहात जे असिस्टंट्स आहात आमचे, आमी सगळे देवीच्या आशिर्वादान जात तितले आमचे लेवलार जितले आमचे कडेन जातलें बाकीच्याय सगळी महाजनां घेवन आमी सगळीं कामां करतले आनी जो डेव्हलपमेंट आसा, जो मुखार जें कितें पेंडींग आसा जावं जें मुखार कितें करपाचें आहा कितें प्रपोजल्स आसा तीं बी आमी जात तितली मुखार व्हरून ह्या 3 वर्सां भितर मार्गी लावपाची आमी ट्राय करता. देवळाचें काम जें आसा हें थोडेशें जावपाचें आसा, तेजेर कशें करता? देवळाचें काम म्हळ्यार आतां आमचें मेन जें संतवर्धा बाळ्ळिकारीन देवस्थान आसा तेजें काम आमचें चडशें जाल्लें आसा. आतां जें ब्युटिफिकेशन जावं आमचे थोडे मठ आसात, त्या मठाचें काम थोडे हाती घेतले आहा, थोडी काम कंप्लीट करपाचें आसात, ती बी आमी ह्या 3 वर्सां करपाचो प्रयत्न करतले. तेका लागून आमचें एक हॉलाचेंय काम आसा, जें आमचें बरें पुराणीक हॉल तें म्हळ्यार तसली हॉल हांगा आनी खंयच ना, तेंय आतां खूब जीर्ण वस्ती गेल्लें आसा. तेजेय बी आमकां न्यू हॉल करून तेजी मातशी आमकां न्यू हेजे प्रमाणे म्हळ्यार आतां जशें कितें आहा त्याच प्रकारांतल्यान आमची जात्रे देवी बसता तें सगळें आमकां पळोवन सगळीं महाजनां फुडें उलोवनूच आमी कितें डिसिजन घेतले.